Noel Quadras and family Udupi, Anaida Dilima Udyawar, Patrick D'Souza and family Katpadi, Agnes Lasrado Kalmadi, Henry De Silva Bombay, Valerian Picardo and family Kalmadi, Mrs. Celestine Ignatius D'Souza Kanajar, Rodney Janet D'Souza and family Bahrain, Lucy Desa and family Kalmadi, Maria D'Souza Udupi, Naunaka Kalyanpur, Roland Ida D'Souza and family Kalmadi, Louis Loba and family Kalmadi, Akshata and Ansita Andrade Kalmadi, Wilson and Lena Fernandez Bombay, Pradeep and Rufina Fernandez Kalmadi, Naunaka Ermal, Philip D'Souza Milagris. Ata fastag murdom ravli, Louis Loba and family Kalmadi, Lily Fernandez Bantwal, Sunita Melroy Pinto Derebail, Zayel and Rosario D'Souza Kadri, Dulcin Saldana Bendur, George Mendonca and family Gujarat, Aishwarya and Kelvin, Cyril and Sylvia De Mello Udupi, Jason Pinto and family Udyavar, Canyard Stephen Barretto Kalmadi, Anil Francis Batayes Mudubelle, Apollo Irene Lasrado Kalmadi, Jacinta Furtado Kalmadi, Fermin Suarez and family Katpadi, George D'Souza and family Barkur, Regina Dilima Shirva, George Miranda and family Udupi, Nelly Quadras and family Kalmadi, Paul Genevieve Fernandez Kalmadi, Lucy Desa Kalmadi, Preetham Carol Picardo Australia, Priya Lauren Andrade Australia, Richard and Philomena and family Australia, Dulcin Mendonca Italy, Denville Mendonca Perampalli, Denver Mendonca Perampalli, R.G. Austin Helen Lobo and family Kemman, Bernard Royce D'Souza Kalmadi, Praveen and Venilda Saldana Sastan, Teresa De Milla and family Kalmadi, Aryan Henry Noronna Kalmadi, Rolf Lolita Pereira Kalmadi, Mary Dilima and family Kalmadi, Robert Shanti Miranda Kalmadi, Hilda Saldana Kalmadi, Michael Quadras and family Udupi, Joseph D'Souza Kalmadi, Rudolph and Lidwin De Almeida Santekatte, Nitya and Justin Pereira Katpadi, Oswald Sandhya Cornelia USA, Cecilia Meneges Kalmadi, JB Saldana Kanajar, David Siquera Udupi, Christian Pinto and family Udyavar, Thomas Lewis and family Udyavar, Roshan and Vivita Lewis Udyavar, Johnson Montero and family Katpadi, Neri Cornelia and family Milagris, Melvin Crasta Milagris, Patrick D'Souza and family Katpadi, Agnel D'Souza and family Katpadi, Robert and Mabel D'Souza and family Milagris, Benedict and Florin De Mello Pangla, Raina Austin Montero and family Bombay, Roylin D'Souza Udyavar, Asha and Elik Mendonca Udupi, Shama Henry Pinto Attur, Prakash D'Souza Kuwait, Serfin Fermin D'Souza Perampalli, Jasmine Roshan D'Souza Perampalli, Elizabeth Meneges and family Kalmadi, Yael Faye D'Souza Dubai, Joseph Cynthia D'Souza Sas family Kalyanpur, Dr. Beulah Matthias and family USA, Pascal Quadras and family Kalmadi, Henry De Silva Bombay, Vincent Janet Fernandez Kuwait, Walden Cornelia and family Milagris, Sonali Cornelia and family Milagris, Rupali Cornelia and family Milagris, Mrs. Celestine Ignatius D'Souza Kanajar, Salvador Dante and family Udyavar, Philomena Lewis and family Kalmadi, Norma and Nora Siquera Kalmadi, Brian Andrade Kalmadi, Roshan Dennis Gama Udupi, Margaret Rodriguez and family Sastan, Mr. Godwin Pakshikere, Dennis Rubina Rodriguez and family Sastan, Jackie Joseph Lewis Kalmadi, Eugene D'Souza and family Kalmadi, Wilson and Wilma Lewis Pune, Navin Shalini D'Souza Muscat, Natalia Karwalla and family Kalmadi, Mary Kulaso Koppa, Priscilla Lewis Kalyanpur, Prakash Anita Meneges Kalmadi, Melissa Merrill Mendonca Tottam, Glacy Barnes Udupi, Cynthia D'Souza and family Bangalore, Benita De Silva Udupi,
Premlal and Priya Suvaris, Kalyanpur. Albert and Eta Nolin Pinto, Sastan. Violet Pinto and family, Mount Rosary. John Jacinta Lewis and family, Udupi. Stella and Michael D'Souza, Parampalli. Benedict Sequer and family, Barkur. Anil Noronna and family, Kalyanpur. Rencita D'Souza, Fambur. Zuana Barretto, Kalmadi. Lolita and Ashley D'Souza, Kalyanpur. Ron DiMello, Kalmadi. Stanley Gladys Benages and family, Kalmadi. Lancy Fernandez and family, Kalmadi. Dixon and Diksha Lasrado, Kalmadi. Rachel Barnes, Santekatte. Abraham and Aaron Matthias, Kalmadi. Ronald Vidya Andrade and family, Udyavar. Elias D'Souza and family, Mount Rosary. Gregory Shalini Korda, Shirva. Jeffrey Vas and family, Brahmavar. Jason Joylis Fernandez, Nezar. Jacinta Rebello, Valencia. Revan Daniel D'Costa, Kalmadi. Agnel Alva, Udupi. Reshma Fernandez, Kalmadi. Benedicta and Genevieve Lobo, Kalmadi. Baby Sienna Dilima, Kalmadi. Priscilla Noronna, Mudubelle. Winifred D'Souza, Mangalore. Magdalene D'Souza and family, Kalmadi. Rafael Machado and family, Udupi. Joseph Shobha and Carol De Silva, Koteshwar. Paul Shushmita and family, Kalmadi. Greville Lewis, Kuwait. Naveen Fernandez, Maria Ashirva Tours and Travels, Kalmadi. Lawrence Patricia Pearl Barboza, Kalmadi. Prakash Preeti, Alan Menejas, Mulki. Sophia Suvaris and family, Katpadi. Vincent Shani Mansuvaris, Manipal. Alistair Anelita Andrade, Kalmadi. Premal and Pearl Margaret DiMello, Kemman. Henry Furtado and family, Kalmadi. Nisha and Rovin Cardoza, Dubai. Benedict Delson Sequera and family, Barkur. Naveen Rosie Lobo, Mudubelle. Sani Studio, Udupi. Marina Lewis, Mount Rosary. Rajesh Jovita Dilima, Kalyanpur. कोणाची नाव बसताना सुकल्यांत दयाकंत आणि मुखार येवन तांची मानाची वाद स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता.
मोगाच्यानो वेलंकणी भलायके मायेच्या प्रतिष्ठापनेच्या वार्षिक महोत्सवाच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आज आमी या पूर्ण शेतान तिदोडो संभ्रम आचरण करता. मोरयेच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त, प्रतिष्ठापनाची वार्षिक महापरब आणि आमच्या भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव. मोरी कुटुंबा जिविताचो बरवसो म्हणल्या संदेशाकाल फाटले 9 दीस मोरयेचे विविध शेगूण आमी नियाळ कर विविध इरेदा खातीर आमी मागले. आज आमी वेलंकणी भलायके माये मारिफात देवान आमचे वयर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अर्घा दिवंक या पूर्ण शेतांत आमी जमल्या. मोरयेच्या कालतेपणाक आनी विधेयपणाक लागून इनाम जावन देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार व्हेले आनी सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केले. मोरयेचें जीवन आमकां मेलफंक्त जावन आसा. कुटुंबा जिविताचो बरवसो जावन आसच्या मोरयेचे शेगूण आमचे ते रुपीत करूंक गरज आसची कृपा या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज आमी आमच्या देशाचो 70 आनी 5 वर्साचो स्वातंत्र्योत्सव आचरण करच्या संदर्भार आमी सर्वांनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक गरज आसची जाणवाय आनी कृपा देव आमकां सोमेस्तांक फावो करून दी म्हूण या दिनवासनेच्या बलिदानान भक्तीपणान मागया. आतां सोमेस्त उबा रावन गीत गावया.
सणाच्या आईच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्र ज्ञान भक्ती वंदिया सडकोणेच्या इतिहासान चरण दासीच्या जीवन विचित्र त्या केल्या देवा आम्ही रसिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो मोगाळ भावां भयणीनो प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचें महत्व येदोळसो आमी समजून घेतला तिदोडो संभ्रम आचरण करच्याक आमी सर्व ह्या आल्तारी भोंवती जमो जाल्या मरयेक कुडी आत्म्या समेत सरकार वेल्लें फेस्त भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दिवस आनी सांगातास भलायकेची माय वेलांकानी माय म्हूण आमी आपयता तिची परब संभ्रम तिदोडो पण संदेश एकच स्वातंत्र्य कुडी आत्म्या समेत सरकार वेल्ले मरयेतय देवाच्या सडवणेचें काम संपूर्ण जाता मरी खरीच स्वतंत्र जाता परक्यांच्या गुलामपणांत आसलें भारत सुडका जोडटा आनी तेंय स्वतंत्र जाता आनी त्या देखून हांवें म्हळें संभ्रम तिदोडो तरी संदेश एकच जर मरियमाच्या मेटांनी आमी चलता जर तिच्या वाटेन आमी समकता तोळ मरये बराबर तेंच खरें स्वतंत्र आमी जोडूंक शकता तें भाग आमचें जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना भारतांत खरें स्वतंत्र आमी सर्वांनी अनुभव करच्याक शांती समाधान आमच्या राष्ट्रांत सदांच आसच्याक मागया विविध तेसावा विविध गरजो घेवन मरियमाच्या पांयांतळी आमी आयल्या तिची ससाय मागुल्लो कोणाचो रित्या हातांनी फाटीं गेल्लो ना ती मरी माय आमकां कुडीची तशें आत्म्याची भलायकी सदांच फावो करून म्हणून मागता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवा सारकें जावच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून भगवन सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावोवं आमेन Krishna
तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास मुक्ता सोमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर तू बापाच्या उजव्या पोस्तार आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या धनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अंकवार मरयेक कुडियत्म्या सर्गीच्या महिमेक उबारून वेली, त्याच दीस भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुज्या जानवायची आनी मोगाची व्हड कुना म्हूण आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता. आमच्या सर्गींच्या मायेच्या आश्रयाखाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सर वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्राय जोडूंक आनी सर्गार सुखेस्त जिविताची बर्ती भोगूंक पावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उदकें जालें आनी ताज्या सोल्ल्याची पेट तंतू आसली दिश्टी पडली. तेदवा अंतराळी एक खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिज्या पांयांतळा संद आनी तिज्या मस्तकार 12 नखेत्राचो मुकुट. तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महास्वरूप उज्जा बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताजे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शेमटेन अंतराळा वयला नखेत्राचो तिनांत एक वांटो ताणें मारून जोडून भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजीर तो उबो रावलो. तिजें भुरगें भूंय पडलक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. ओस्त तो लोंकडाच्या बेतकाटीन राष्ट्रा वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताज्या सिंहासना उजीर तक्षण उखोवन व्हेलो. ती श्री आरण्याक पळोवन धांवली. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार ताराण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताज्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार्यें. देवाचे उपकार.
चिंतून पळे तू सोखाशा लोकांनी माय बापाचे घर तू विसर राय तुझे स्वरूपा एक भूलतलो तू सोपती तो ताची सेवा कर बोफीच्या भांगारात मेघो तुझ्या उजव्या बसून साराडी आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आणि रायाच्या मंदिरात ती भीतर सरतात ओफीच्या भांगारात निघो तुझ्या उजव्या बसून साराडी ओफीच्या भांगारात निघो तुझ्या उजव्या बसून साराडी सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां निजा की क्रिस्तांक मेल्ल्यांतलो जिवान उठयला मरान पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जमिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरान आयले तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता जशे आदाम थंय समेस्त मरतात तशे क्रिस्तान थंय समेस्तांक जिवान उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जमिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत जेदवां सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतला गळीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरानस कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतला गळ्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार देवदूतांची कोर संतोषानी उल्हास पावतात हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या
त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन. थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथयेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानतली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकाते संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सादेव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकोळट. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुसपा चायलां. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवन दाखयली धाया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदांच काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथे सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठींक गेली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, फाटल्या 9 दिसांत हांव नोवेना मरेपात मरियेमाक आमी मान करीत आयल्या. आनी ह्या संदर्भी पापा फ्रांसिसान पाटयल्लें तें मोगाचो संतोश म्हळ्यार कुटुंबाच्या दस्तावेजांतले शिकोवन आमी समजोवंक प्रयत्न केल्ले. आनी आस आमच्या पेस्ताचो देवी वाक्य जावन आसा, मोरी कुटुंबाचो संतोश आनी बरवसो. मोरी कुटुंबाचो संतोश आनी बरवसो. थोडो वेळ ह्याच विशयाचेर नियाळ करूंक हांव तुमकां आपयतां. आमी हर एकलो कुटुंबांत जल्मता, कुटुंबांत ल्हान व्हड जाता, क्रमेन कुटुंबां बांदून हाडटा. कोणी मनीस एकसुरें जियोंक आशेना वा लांब काळ तशें जियोंक ताका तें साध्य ना. कित्याक मुळाव्यान आमी म्हणटा मनीस जावन आसा एक समाजीक जिवी. कुटुंब देवानच घडयल्लें जावन आसा. आदांक रस्तास देव म्हणालो, मनशान एकसुरें आसचें बरें न्हय, ताका एक समा सारके सांगतेन आमी करुया. आनी अशें ताणें येवेक रचलें आनी आदांक दिलें.
आनी उपरांत तांचेर बेसांव घालें म्हणून वाडा सडा आनी प्रितुंबरा हें जावन आसा संवसारांतलें पयिल्लें कुटुंब देवानच आसा करून आशिर्वादीत घालोलें जावन आसा. आमचो देव एक सुरो न्ही, तोय एक कुटुंब जावन आसा. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा जावन आसा तें दैवीक कुटुंब. देव बाप बापायच्या स्थानाचेर आसा तर जेजू क्रिस्त पुताचें स्थान घेता. पवित्र आत्मा जावन आसा ती आवय आनी हो पवित्र आत्मा बापा आनी पुता मदल्या मोगाचो एकतार. आमची हर एक कुटुंबां त्या दैवीक कुटुंबाचें सारकें जावन आसले वरवीं हो मोगाचो एकतार आमच्याय कुटुंबांनी आसूंक जाय. कित्याक हांवें म्हळें आमचीं कुटुंबां त्या दैवीक कुटुंबाचें जिवाळ रूप न्ही ह्या संवसारांत म्हणटा पापा फ्रांसीस. ह्या दैवीक कुटुंबांत आमी कितें पळयता थंयसर आसा एकवट. पूत बापाची खुशी करता. बापान दिल्लें मिसांव जारी करच्याक आपणाक संपूर्ण तरान तो समर्पण दिता क्रुसाच्या मरणा पर्यंत. पवित्र आत्मा पुताक ताच्या कामांत सहकार दिता आनी बाप तांकां दोगांयकी आदार दिता. म्हळ्यार ह्या दैवीक कुटुंबांत आसा मोग, थंयसर आसा एकवट, थंयसर आसा समर्पण आनी विधेयपण, थंयसर आसा सहकार आनी आदार. जर आमचीं कुटुंबां संतोश भरीत कुटुंबां जाय, जर आमचीं कुटुंबां ख्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां जाय, तोड हे सर्व शेगून आमच्याय कुटुंबांनी फुलोवन येवंक जाय. मनशां बरी मनीस जाल्लो जेजूय एका देखी बरीत कुटुंबांत जल्मलो. नजरेतांत मनशा कुटुंबांत उतर मनीस जाल्ल्या गणिता द्वारे संवसाराची चरित्रां बदल्ली. मरियेन बडव्याच्या त्या संदेशाक वय म्हळें आनी तवळ देवाचो तो अनंत शब्द तिच्या कुशव्यांत मनीस जालो. तशेंच जुजेन वय म्हळें. जेजूक ताणें नांव दिलें आनी मरियेचें आखेर पर्यंत ताणें संरक्षण केलें. नजरेताच्या बागेवांत कुटुंबान जियेल्लो मोग आनी विस्वासीपणाचो सल्लो आमच्या हर एका कुटुंबाक एक देख जावन आसा. नजरेत आमकां कुटुंबा जिविताचो अर्थ, ताच्या मोगाचो एकतार, सादी आनी त्यागमयी ते जीवन आनी सांगातास पवित्रपण हे शेगून आमचे मुखार दवरता. आनी देखून आमी म्हणटा हे भाग्यवंत कुटुंब जावन आसा आमकां सुमेस्तांक ह्या संवसारांत एक आदर्श. आनी ह्या कुटुंबांत मरियेक एक विशिश्ट पात्र आसलो आनी तो जावन आसा आवयपणाचो. तिचें जिवीत, तिचे कश्ट, कामां हें सगळें त्या आवयपणांत आटापून आसा. आवय जीव दातारन. देवान दिल्ल्या त्या बाळकाक आपल्या कुशव्यांत तिणें आसरो दिलो.
तेंच तिचें सर्वस्व जावन आसलें. देवाचो पूत आतां तिसो पूत जालो. तिणें आपणा थंयच देवाक एक कूड रचून दिली. सैमीक अस्तित्व दिलें म्हूण आमी म्हणटा. त्या भुरग्याच्या जल्मा आनी वाडावळीक आपले पूर्ण सखत तिणें करचिली. आपल्या मांसाचें मांस ताका दिलें. आपल्या कुडींतावन रगत तिणें दिलें. आनी अशें तिणें आपल्या बाळकाक जल्मल्लोस ताका पोसून वागोवन जिविताच्या शेवटाक ताका पावयलो. भावां भयणीनो, जशें एक आवय तशें मरियेनी सगळें तिचें काम ह्या मरेपात पूर्ण केलें. आनी आज कुटुंबांत आसच्या सर्व आवयांक मरी जावन आसा एक वर्ती देख. सांगातास आमी म्हणटा मरी जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो संतोश आनी सांगातास बरवसो. मरी मनशा कुळाक तशें कुटुंबाक एक वर्तो संतोश आनी बरवसो. संतोष कित्याक म्हळ्यार मनशा कुळा मदल्या एकलेक आज संपूर्ण स्वातंत्र्य मेळ्ळां. सर बांदपासांतली सुटोन ती आज स्वतंत्र जाल्या. मनशा कुळाक ती एक अलंकार जावं पावल्या. आनी त्या देखून पोरण्या सोल्ल्यांत आमी जुडिता विशयांत सांगिल्लीं ती उतरां परत मरियेक उद्देशून सांगयत. तूं जेरुसलेमाचो वैभव, तूं इस्रायलाचो संतोष, तूं मान आमच्या परजेचो. मरी कुटुंबाचो बरवसो. कित्याक देवाच्या उतराक खाल जावन जियेल्ली मरियेतय आज कितें घडलां तें एक दीस आमचें तें घडोवंक आसतलें. आमच्या सडवणेची ती जामिनी तशेंच प्रथम पळ कशें जावन आसा. जर मरिये बरी आमी भावार्थाची जिणी जियेता, जर मरिये बरी खालतिकायेची ल्हानपणाची जिणी जियेता, सांगातास जशें पातकाक पयस करून देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत मरिये बरी आमची जिणी आमी करचिता, तवळ जे मरी खंयसर आसा त्या सर्गींच्या आनंदाक आमी पावोवंक शकतले. तर भावां भयणीनो, आमी नियाळ केल्लो विशय कुटुंब आनी मरी जावन आसा कुटुंबाचो बरवसो. कुटुंब देवानच आसा करून आशिर्वादीत केल्लें. आमची हर एक कुटुंबां त्या दैवीक कुटुंबाची जिवाळ रुपणी. जेजू एका कुटुंबांत जल्मलो आनी त्या मरेपात आमची कुटुंबां ताणें पवित्र केलीं. आनी निमाणें आमी पळयलें मनशा कुळाक आनी आमच्या कुटुंबाक मरी जावन आसा तो संतोश आनी बरवसो. तर जे कितें आमी नियाळ केलें तें आमच्या मतीन दवरणो. मरिये मायेची देख घेवन तिच्या मेटांनी आमी चलों तर एक दीस खंयसर आमची मोरी माय, आमची मोगाळ आवय आसा थंयसर आमी पावतले. खरें स्वतंत्रपण जोडून सर्गी आनंद भोगूंक शकतले. तें भाग मोरी माय आमकां पावो करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया.
उबी रावया. सत्मंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सुंबवलो अंकुर मरियेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाताकाक ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत आमेन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापूय आपल्या भुरग्यांचो तो मोग करता आमची मागणी तो निरंतरी आयकता त्या बरवशान सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पासून आमच्या राष्ट्रा पासून पिरगस कुटुंबा पासून आनी आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागोया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा फ्रांसीस बिस्प याजक आनी धार्मीक भाव भयणीक तुज्या स्पिरितान भर तांच्या मिसांव वावरांत तांकां उर्बेस्त कर मोरयेची देख घेवन कुटुंबांनी क्रिस्ती मौल्यां रोपीत करूंक तांचे तावन प्रेरण लाभाशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आज आमच्या राष्ट्राचो स्वातंत्र्याचो दीस आचरण करच्या संदर्भी राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी न्यायनितीचे शांत समाधानाचे राज बांदून हाड लोकांच्या उदारगते खातीर निस्वार्थी सेवा दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. संवसारार कोरोना पेस्त पिडा आनी इतर पिडे वरवीं साबार जाण कश्टान सांपडल्यान काम नासतना साबारांची आर्थीक परिस्थिती बिगडला जायत्यांनी तांच्या मोगाच्यांक होगडयला कुटुंबा जिविताची भरोसो जावन आसच्या मरयेचेर दिश्ट घाल तांचें जिवीत तुका समर्पण भरोशान जियेशें कर. तुज्या बळवंत सक्तेन कोरोना व्हायरस निश्क्रीय कर म्हूण मागता. आमच्या ह्या फिरगजेच्या सर कुटुंबाचेर तुजी विंचणार बेसांवां घाल एका काळजा मनाची जावन ह्या फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक आमचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. ह्या पून शेताच्या सर दानी हिताचिंतकां आनी विविध रुपांनी सेवा दिवच्या सर्वांचेर तुजी कुरपाळ बेसांवां घाल आनी तांचो वावर सुफळ कर म्हूण मागता. आज पून शेताच्या वेदी भोंवती जमलेल्या सर भक्तिकांक आशिर्वादीत कर. तांची सर्व विनवण्यो दयेन आयक. तांची कुटुंबा भवार्थाची बरवशाची आनी मोगाची मंदिरां जावं दीत म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. निश्कळ अंकवार मरयेक आमच्या मायेक कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबान व्हेलें आनी ह्याच दिसा भारताक तुवें सुटका लाभयली. ह्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. ह्या संवसारांत आजुनूय पयनार आसच्या आमचें काळीस आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून खालतीकायन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोन एक दीस तुवें बसयल्लें तें सर्गींचें इनाम जुडोवंक तूं आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेसूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाटक्या पवित्रेच्या गावा सर्वेस्वर मानून घे. सर्गींच्या बापा, हांव कुंवार मरयेच्या दाबाजेक स्वर्गारोहणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्यां खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्राय पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरले आमच्या भुंयतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बराबर समेस्त आमच्या भावां भयणीचो वावर, कश्ट, दूख, संतोष आनी हुस्को तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणान आमची भेटोवणी तूं मानून घे आनी सुपळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिपात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तो आमचे जानवाय आनी बोल, तसो आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय हांव कुंवार मरी, ताणें केल्ल्या सोडवणेचें प्रथम पळती. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या पासांतली सुटयली आनी अशें आमच्या सुसंपन्न स्वतंत्रायेची कुणानी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सर्गार उबारलेल्या आमच्या माये बराबर आनी सर्गीच्या सरदूतां भोगतां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस्तम पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी
त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचाक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पवर्तसो गुट परगटुया. बापा, आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजे इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां करूंक आनी अशे देवाचे बाये भोव भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या, तिच्या पती भाग्यवंत जुजेच्या, भाग्यवंत धर्मदूतांच्या, वैभावी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या त्या दायजांत आमकां वांटो मेळोंक तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळीक बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मोणयारां बराबर तुज्या पुतान जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीरकर. तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तान मै पासान तुज्या राजांत घे
थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडलो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगून, आनी आमकां दांडेन पडोवंक दिवना पूण वायटांतले आमकां निवार, आमकां निवार, आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. नित्य रासमुर्ती पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससनात. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबत आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची गारुड कर.
ही देवाची सिडी संवसाराचें पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी सुम्याक तुजे म्हाका पावना पूण तुज्या शब्दान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्यानो आतां पवित्र कुंभार सेवचो वेळ स्वयंसेवक याजकांक नमियल्ल्या जाग्यांनी आपोवन व्हरतले ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಾಂಧವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಕರಿಸುವುದು
प्रार्थया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, महिमेक पावलेल्या अंकवार मायेच्या महिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाच्या उदरगते पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडोवन आमकां आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग वाडोवंक आनी आमी सुमेस्त अंकवार मरयेच्या मेटांनी चलोवन तिचे संगता सर्गार सुखेस्त जिविताच्या बर्तेक आनी पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेक पावोवंक तुझ्या पुता जेजूचे नावी. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कोतें संतोशान उरता. देवाक अर्गां दिवन मोरयेन आपल्या स्तुती गायनांत उसारलेलीं उतरां हीं आनी हिंच बोगणां आमचीं जावन आसात. हांव आनी फादर रॉय लोबो तुमकां समेस्तांक गांवांत आनी परगांवांत आशिल्ल्या वेलंकणी मायेच्या भक्तिकांक बरें फेस्त मागता. वेलंकणी मायेच्या प्रतिश्ठापनेचें फेस्त आमी आचरण करता. वो संभ्रम दैवीक तरान आचरण करूंक साबारांनी तांच्या उदार मोनान कुमोक दिल्या. तांचो उपकार आठोवंक आनी वेलंकणी सायबिणीचीं बेसावां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागोवंक हांव हांगासर उबो आसा. आमचो गुवळीक बाप आमकां हाचो पाठिंबो, उत्तेजन आनी घराणो तुमच्या मोगाक आनी केला आनी आमचो एकवोट तुमी दाखयला. ह्या खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोरये मायेचीं आशिर्वादां तुमचेर मागता. आयच्या दिसा रंगीन ताळ्यान कांतारां गावन आमकां मागोवंक कुमक केल्या आमच्या पिरगजीच्या गायन मंडळीन तांकां आनी गायन मंडळीचो अध्यक्ष दीपक कोड्रस आनी सेक्रेटरी लिडिया आंद्रादे तुमकां देव बरें करूं. वाजंत्रां वाजयल्ल्या डिलोन मालपे आनी आश्विन उद्यावर, सावंड ऑपरेट केल्ल्या नेल्सन सांतेकट्टे हांकांय देव बरें करूं म्हणटा.
हांव आनी फादर रॉय हांगासर दोगी नवे याजक जाल्यारय तुमच्या सहकारान बऱ्या तरान आमी फेस्त आचरण केलें. हाचो संचालक संदीप अंद्रादे, सह संचालक अनिल आनी जियोन, विविध जबाबदाऱ्यो काडून गेल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान कोणाचेंय नांव काडिनासतना हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोरयमायेचें आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां. आमचीं दिसपट्टी नोवेनां, आराधना आनी पवित्र मिसाचें बलिदान लायव्ह टेलिकास्ट केलां डिवायन वर्ड आनी दायजी वर्ल्ड संपर्क माध्यमांनी. हांव तुमकां आभारी जावन आसा. हर एक वर्सा स्पॉन्सर रावन आमकां कुमक करतात जॉली फ्रेंड्स बारेन. ह्या वर्साय तांणी आमकां कुमक केल्या, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हर एक वर्सा फुलां दिवन आल्तार सोबयतात स्टॉनी पायस आनी डॉक्टर सुधा स्वप्ना बारपूर, हांकांय देव बरें करूं. आल्तार सोबयला डियोन डिसोजा आनी बॅनर आनी साऊंड सिस्टम घालूंक कुमक केल्या लॅन्सी फर्नांडीस, हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसाराक बसोन कुमक केला फादर झेवियर पिंटो उद्यावर आनी फादर जॉस्वी फर्नांडीस एरमाळ, हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या सांगाता आसा आमचो धाकटो पाद्राबो फादर मेल्विन रॉय लोबो. तो सेमिनरिस्ट आसतना हांगासर संडे मिनिस्ट्रीक येतलो आनी तुमकां ताची वळख आसा. पिरगजीच्या आनी पूण शेताच्या सर कामांनी हाताक हात दिवन कुमक करता, तसोय हांव उपकार बावडटां. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಶೇಖರ್ ತಿಂಗಳಾಯ, ಲೋಕನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಶಿವ ಕೋಟ್ಯನ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಇರಲಿ. येवच्या आयतारा तावन सकाळीं 6:30 वरार तमीळ भाशेंत मीस आसतलें. कोणी तमीळ उलोवचें आसा जाल्यार बरो ಆದಿತ್ಯವಾರದಿಂದ ತಾರೀಕು 22 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯು ಇರುವುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುವವರು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿ. कोविड पिडे वरवीं म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा आजची एका दिसाची रिट्रीट तिके बंद पडिल्ली. आमी ती परत आराम करता. येवच्या म्हयन्यांत सप्टेंबराच्या 4 तारखेर शेनवारा दीस आसतली. दय करून तुमी एकामेकां तिळशिया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमी नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयच्या दिसा मुद्दम रावन तुमचो सहकार आमकां दिला. ह्या वेळाचेर सगळ्यांक पयशांची अडचण जाल्यारय तुमचें बरें मौन तुमी दाखयलां. देव कोणाचोय ऋणकारी जायना. तुमच्या उदार मनाक जेजू वेल्लांकणी मायेच्या विणवणेन तुमकां 100 वांट्यांनी पाटी दिवूं दी म्हणून हांव मागतां. आतां हांव स्पॉन्सर रावल्ल्यांची नांवां आपयतना तुमी मुखार येवन गोवळीक बापातावन तुमच्या मनाची वात घेवची. जेसन डेलिटा पिंटो उद्यावर, झेवियर डायस उद्यावर, नांव नाका कोळाळगिरी, जॉन मरिटा मोंतेरो आनी कुटुंब उद्यावर, लॉयड सरिता डी आल्मेडा कुंटाल नगर, रैनर एरल डी सिल्वा उडपी, गिल्बर्ट फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टाम,
हेक्टर प्रेसिल्ला क्रास्ता आनी कुटुंब उडपी, नावनाका ब्रह्मावर, डेनिस रुबिना रोड्रिगस आनी कुटुंब सस्तान, रॉबर्ट मेबल डिसोजा आनी कुटुंब मिलाग्रिस, डेझी फर्नांडीस नवी मुंबई, ऑस्वाल्ड ॲलिस मिनेझस तोट्टाम, जॉस्ना मिनेझस पामुरो, रिचर्ड रेन्नी लोबो आनी कुटुंब ब्रह्मावर, डायना नोरोन्ना आनी कुटुंब कलमाडी, लिओ कर्नेलियो कुकुंजे, विल्फ्रेड आनी सुनीता पुर्तादो आनी कुटुंब संतेकट्टे, मिसेस नॅन्सी डिसोजा उप्पोरो, इयाना एलोशियस डिसोजा बारकोरो, विनोलिया मिनेझस पामोरो, मिसेस जॉयलिस आनी ऐश्वर्या नोरोन्ना कलमाडी दुबय, निलिमा लविटा डिसोजा कॅनडा, जॉली फ्रेंड्स बारहैन, मिस्टर दोनाथ जॉन मेंडोन्सा उडपी, स्ट्रॉयनी स्वप्ना पायस बेंगलोर, नमिता केनिशा फर्नांडीस कलमाडी, रोवन अनुष डिकोस्ता बसरोरो आनी नेल्ली कॉड्रस हिने देवादीन ग्रेगरी कॉड्रस हाच्या नावार कुमोक केल्या कलमाडी. तुमकां देव बरें करूं. हांव एकल्याचें नांव काडूंक कुशी व्हरतां. भोव कश्टांचें काम आनी तें पार्किंग अरेंजमेंट. आनी आमची पिरगज पार्किंग अरेंजमेंटाक एकदम फामाद आनी तातूंत नवीन आनी ताचे सांगाती भोव वापूरबायेन नोवेनाच्या दिसांनी वाहनां पार्क करूंक आनी वेवस्थीत तरान भायर वचूंक आनी आयच्या दिसाय तांणी वेवस्था केल्या. तुमकां देव बरें करूं. मोगाळ भावां भयणीनो, हांगासर जमलेल्या सर याजक आनी तुमचे नांवी फिर्गस याजक, बाब बॅप्टिस्ट मिनेझस तशेंच रॉय लोबो तांकां आमी आयच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. तशेंच DACच्या विविध पिरगजेंतावन तुमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्यात. मरिये मायेतय तुमची भक्त तुमी परगट केल्या. तुमची सर मागणी, तुमची तेसावां, तुमच्या काळसाचे अत्रेग ती मरी माय तुमकां फावो करून दी. तिच्या पुता जेजू लागीं धराळ आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडून दी म्हणलें जावन आसा आमचें प्रार्थन. पदराबान सांगलें आमी दोगी जण हांगासर नोवेस म्हणून. आनी फेस्ताच्या सुरवेर म्हणालो म्हाका तिके टेन्शन जाता म्हणालो. हांवें सांगलें हांगासर लोक बारी बरो, तुमी कांय टेन्शन करचें नाका, मीस सांगल्यार पुरलो, उरलें पुरो तें करतात म्हणून. आनी आज ताका तेच साक्ष कितल्या आपुरबायेन कशें हरशें फेस्त जातालें गी त्याच मापान हांगासर तुमच्या सर्वांच्या सहकारान आनी म्हणयेत आमी मरिये मायाच्या अजापान कित्याक जावं कारकोळ तशें हांगासर आमकां नोवेन कर्ण हें फेस्त आचारान करचें भाग मेळ्ळें. आनी आतां पुरवांतावन परतें विकेंड कर्फ्यू म्हणून सांगलां. आज पेपराचेर उडपी आसा तांतूं. तशें म्हणटाना शेनवार आयतार परते मिसां आसचे नात आयच्या
खबरे प्रमाणे तरी मरिये मायन आमकां हें भाग फावो केलां तिका आमी अर्घां दिता तिच्या पांयां तळी येवन हांगासर तिच्या पुताची महिमा गावंक आनी सांगातास तिचे मरीपात तिच्या पुताची आशिर्वादां आमकां घेवंक तेणें अवकाश करून दिला मोगाच्यानो हें पुण्यक्षेत्र दीस वेता वेता वाडत येता जायतो लोक हांगासर मरियमाच्या पांय तळी येता मागणें करूंक तिची ससाय तिची मजत मागोवंक तुमकां सुमेस्तांक हांगासर स्वागत आसा मात्र न्ही दोगी आसक बरी सेवा तुमकां हांगासर दितले प्रत्येक सावन आत्मीक तुमचे पासून मागचें तुमच्या गरजांनी तुमचें कितें तेसाव आसा जाल्यार तांचे लागीं सांगलें तर हांगासर नव्याना वेळार प्रत्येक तरान तुमचे पासून आमी मागतले ते परत तुमकां भलायके मायाच्या पेस्ताचे उल्हास पटयता आनी तीच बरी माय आमकां राखूं सांबाळूं आनी कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दिवं निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक उबी रावया हात जोन तकली बगावन रावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळो तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगांत एकठांय करूं पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपल्या कुशे प्रमाणे तो सुपळ करूं आनी सर्पद्भेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेळांकणी वेळेत तळ्या बघले भुरग्यां
लायकीचे माये आमकां सोडण्याची कर भगवंत सुशे कुरेन निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते बाबाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.